मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसवूर 3 वोळ 1-12. त्या दिसांनी जोआन बातिस्त दिश्टी पडलो आणि जुदेयाच्या अरण्यांत असो उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक स्वर्गीचे राज येवचे जाले. अरण्यांत एक ताळो असो आडटा. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताचो वाटो नीट करात. ह्या उतरांनी इसायास प्रवाद्यान सांगून दिल्लो तो होच. हो जुवांव उंटाचे लवणीचे आंगावले न्हेसतालो आनी पेंटाक चामड्याचो पटो बांदतलो आनी तोळ आनी रानवट म्हूण खावून जेवतालो. तेन्ना जेरुसालेमाचो आनी आख्ख्या जुदेयेचो आनी जॉर्दाना भोंवतणीचे सगळे तालुकेचो लोक ताका मेळूंक वेतालो आनी आपूण पातकी म्हूण वळखून घेवन जॉर्दानांत ताचे कोडले स्नान घेतालो. जायते फारिसेव आनी सादुके स्नान घेवंक येतात तें पळोवन ताणें तांकां म्हणलें, फुडशांची जात तुमी. येवचो आसा तो क्रोध वाटायतात म्हूण कोणें तुमकां शिटकायलात? पूण तुमचें मन खरेंच बदल्लां जाल्यार ताची पुर्ती फळां दाखयात. आनी एब्राहाम आमचो बापूय अशें तुमी तुमकांच म्हणूं नाकात. तर हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातरांची अब्राहमाक सोलसूत उत्पन्न करूंक देवाक तांक आसा. आतां लेगून झाडाच्या मुळाक कुराड घाल्ली आसा. म्हणटच जें झाड बरें फळ दिना तें देव करतलो आनी उज्यांत उडयतलो. हांव जिवीत बदलपा खातीर तुमकां उदकान स्नान दितां खरें, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजें वंड बोलवत आनी ताचो वांडो हातान धरूंक म्हाका फावो ना. तो जाल्यार पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.